सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचाप. वर्साच्या वसंत काळार रायझुजाक वेतात त्या समयार दाविदान जवाबाक आपल्या सेवकांनी इस्रायेलाच्या सगळ्या सैन्यासवे धाडलो. तांणी आमोनिताची देसवाट केली आणि रब्बा शहराक वेढो घालो. पूण दावीद जेरुसलेमांतच रावलो. एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपले काठी वयलो उठून रावळेराचे माळयेर भोंवतलो. माळयेंत थावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली. ती भोव सुंदर आसली. दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी, ती बत्शेबा एलियामाची धूव आनी हितीत उरियाची बायल. दाविदान तिका आपोवन हाडूंक दुतांक धाडले. ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो. ती आपल्या मासीक स्त्रावा उपरांत शुद्ध जाल्ली इतलीच. ती आपल्या घरा परतली. पूण ती स्त्री गर्भेस्त जाली आनी तिणें दाविदाक खबर धाडली, हांव गर्भेस्त जाल्यां. देखून दाविदान जवाबाक हो संदेश धाडलो, हितीत उरियाक मुजेशी धाड. जवाबान उरियाक दाविदाशी धाडलो. उरिया ताचेशी पावतास दाविदान जवाब आनी सैनीक कशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारलें. उपरांत दाविदान उरियाक म्हळें, तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धू. उरिया रावळेरांतलो भायर सरलो आनी रायान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजा वयलो उपहार धाडलो. पूण उरिया आपल्या धन्याच्या हेर सेवकासवे रावळेराच्या दारवट्या कडेन न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. उरिया आपल्या घरा वचूंक ना म्हूण तांणी दाविदाक कळयलें. दाविदान उरियाक विचारलें, तूं पैन करून आयलोय मू, तर तूं तुज्या घरा कित्याक गेलो नाय? दाविदान ताका आपणासवे जेवंक आनी पियेवंक आपयलो आनी ताका बेबदो केलो. पूण सांजेर उरिया आपल्या धन्याच्या सेवकासवे आपले काठीर न्हिदोंक गेलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. दुसऱ्या दिसा सकाळी दाविदान जवाबाक पत्र बरयलें आनी तें उरिया कडेन दिवन धाडलें. त्या पत्रार ताणें अशें बरयलें, उरियाक कठीण झूज जाता थंय मुखार रावया आनी उपरांत तुमी फाटीं सरा. अशें तो घायेवन थंयच मरूं. जवाब शहराक वेढो घालून आसलो आनी जंय बलिश्ट झुजारी आसतले म्हूण तो जानासलो. थंय ताणें उरियाक घालो. शहरांतले मनीस भायर सरले आनी जवाबा कडेन सुसोंक लागले. लोकां मदले दाविदाचे थोडे सैनीक मेले, हितीत उरियाय मेलो. देवाचे उतार हे. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचे राज हे परी म्हूण येत. एक मनीस आपल्या शेतांत भी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसो वा जागो आसो ते किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तोच नेना. भूंय आपले स्थकेन्स फळ दिशे करता. पयले पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली धान्य. पूण फळ पिकतास ते लुवणेक तयार जाला देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचे राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयचे वपार दिवन आमी ते चित्रावयेत. ते सासवाच्या बिया बरे म्हूण येत. मातयेंत वंपल्ल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर्व बिया खाना प्रास ल्हान. पूण वमतास ते किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास ते व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंटेर बांदतात. असल्या साबार वपारींनी लोकांचे समजणे तेकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. वपारी विने तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सडोवन सांगतालो. देवाचे उतार हे.